कमेस कोचनो पयलीं सदांचे भाशे मगे नाक जालो मक्केल खबर सांगता पयरी एक दिल्ली आदां गोंया येन हजन्या उजलापा हसका काड पेटयलो ती भाजपाल्या दोतरान हुंक मान पालयली बेबे बेबूक आनी पुर्तुगेज गोडो हावडी लागून नाक जालो केस्तांव देखो फुजांव जाले ओय मेल्याय रे जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन हांव आतां पुराय खबरो आयकाय पयर फाटीं कोण एकलो चडो शिकलो सेंट्रला आदां गोंया येन 650 कोटी मायजदीन एक बल्लो हजन्या उजलावपा हसका काड पेटयलोली सायबा गोश्टी काड पेटयता गोंयकारां मदी केसो डिस्कुसांव कमेस जाले कित्या ते आदवान सांगिले गोंया तुमी एक न्यूक्लियर प्लांट घालूंक जाय मू तें आयकन भाजपाल्यान दोतोर तांबडो जालो तेणी तेजे ट्रान्सलेशन कोत्तन गुंडायन सांगिले तेणे बांदाय म्हणलो ना रे फकत चिंत्याय म्हणला सांता मारिया माय दे देऊस तें न्यूक्लियर म्हणो उत्तर ऐकल्या इंडिया पाकिस्ताना इजोन गेलो गेरा उगडास येता आख्या संसरा मरे न्यूक्लियर पावर मुटाय ते माळ्याक काल म्हूण प्यार गाव गायला थोडे मुटाय ते बऱ्याकय बी पट मू राव आंबेट्यो आत कणे तेश मोळी मू बेस्त्याक उत्सांबड जायना काय सय आसता का तीर जन आसता फार मारपाचो एरा भाशेन आत आमी इल्ले डिस्कोसां करया न्हू आतां गोंया हुंय सुमार 3.5 लाख घर आसाय एक न्यूक्लियर पावर प्लांट गोंयच्या पासत घातो जाल्यार हाका 3000 मेगावॉट्सां प्लांट बांदीच पडटलो म्हणचे राव हांव तुट्टी घेवन गणीत कोता बे एके बे बे 2 4 म्हूण मागीर इंतू तूं तितू गायन तितू तूं इंतू गायन वयल्या 500 नाल्लां सण मेजून गोंयच्या गव्हर्मेंटा उण्या मुड्या फकत 70 आनी 5000 कोटी मोच पटले ते गणिता कित्तू जर आसाय ते जाणाय तुमी न्हू राव तितले न्हू एक न्यूक्लियर प्लांट बांदूंक कमेस केल्या चडशे देशां एक 10-15 वर्सां लागता कंप्लीट जावपाक तें आतां दुसऱ्या देशां खबरो कोताय आमी पूण आतां गोंयच्यो प्रेझेंट बांदकाम करपा इतिहास चयल्या कला अकादेमीचो एग्जाम्पल घेया तें ओपन थिएटर जळ्या आयज 2 वर्सां जालीं अजून बांदूं आतकायल ना म्हणचे हेजे प्रमाणे कंपेर केल्या हे न्यूक्लियर प्लांट बांदपा म्हाका दिसत कमीच्या कमी एक 40 ते 50 वर्सां लागतली मागीर तेजे हुंय कंटिन्युअस मेंटेनन्स करूंक पडटा आनी मेंटेनन्सूय एश तेसो न्हू तेजे बरें फक्कांड करूंक जायनाय जाल्यार आमगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा आतां खबरो करया न्हू वर्सां वर्स तेवूय मेंटेनन्स करूंक जाय म्हूण लाखांनी दूड मोठाय तरी पूण दिसा 10 पावटी त्यो लायट्यो आप्पा लिप्पा हेडूंक लागताय न्यूक्लियर प्लांटा बरें येश्क हेड केल्या बंबय पावतले आनी ती बांदून 40-50 वर्स जात म्हळ्यार कोण जाणा केस बिजली तयार करपा 9 लाख उपरां आसतली ती एक न्यूक्लियर प्लांट दुयेंत जाल्यार हुंय लाखांनी लोकांक कॅन्सर जायन मताय तेज बरें फकांड करूंक जायनाय सरकाराक मागता आसूं सद्या म्हणटून तुमी ते आंगे आप्पा लिप्पा लायट्यो हेटाय त्योच सारके करून बसाय न्यूक्लियर प्लांटा सपने नाकाय आतां हरजताय जाल्यार तुगे मोबायल घेवन ते चेर्नोबिल म्हणून गांवच्या लोकांचे नदर मारे आनी चिंत्याय तेक लागून कित्तू लोक मेलतो
एशी मरे न्यूक्लियर प्लांट म्हणटाय ते बरी रे, बरी इलेक्ट्रिसिटी दिता, पूण आंगे पावणे आहाय ते धोडू. म्हाक मरे उगडास येता काय बरे आंगे आदली वडील ते केरोसिना दी घेन चुकान जियेलो ती. त्या दोणा आंबरे वगत जाता केस केस केरोसिना दिव पेटयताली. साला मरे ते केरोसिना दिया आणि शँडेलियर मुळापासून असताले. सांजे वयर केरोसिना दिव पेटोयन तेज भोंवतणी आख्खी फामील बसताली होबरो मारूंक. आंगेर आनी ते दिया बरे वळभाव लिसवा बूक घेन बसल्या. आमी धाकटे गिंटाव असो तेज बरे ते गेल्या बूक घेन लिसांव कोतल्या भाशेन कोताले. एक पेट्रोल आसा उजवाड कित्त पयस पडटालो. हांक जाय तेदो केरोसिना दिव पेटोयले आनी नाक तेदो केरोसिना दिव पालोयले. आतां भाशेनू आमची शेंडी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मनशां हाती आसा. चड्ड गरज आसता आनी ती लायट कितका इकन कंपासा भायर सगळ्या दिपकावपा लागता. गव्हर्मेंटाक मागता आंगे ते अपुरबाये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडे सद्या आस तीच टेक्नॉलॉजी पयल सद्या सारकी करपा ट्राय करे. गोंया म्हणटा सद्या मायनिंग काब्बा जाला आनी गव्हर्मेंटा पैसे येताय ते हूंय काजिनो आनी टुरिजमा उद्देशी. चेर्नोबिल म्हणटाय ते गांवचे भाशेन गोंयाकूय एक्सिडेंट गळ्या वयर आसा. येशें आतां येताय ते भिकणाका टुरिस्टूय बीन बंद जातले. आनी मातशे देव हाती तुंगे ते सरकारागे पावणे मुद्दा आसा गोंया येताय ते दोन त्यांक मातशे सिटीदान तोंड उगडपा लाय मू सांग. गोंया येन गोंयकारांची हेबडाय करून वयताय. आंगे गोंयकारांगे केद्दां हिरोत तें सांगून जाता. कितें सांगतलो थोडी वर्स पयलीं येसल्या आनी एक माया म्हयन्या मुद्दांच करूं म्हूण मुंगे अमेरिकन मावशीबा हिप्पी बायलांनी तेगे तें टॉम्बॉय असो चेडवा घेन पोत्तून गोंया येयली. ते 4.5 फुटा चेडवा चिंतले मुंगे कुरासांव कुंपास नासलो नाच नाचों लागता. उगडास ना तुमका गेले ते पावटी सांगलो मरे. ते कितकाय कोनू वयर तेंगशेर एक माडा कवडा वचोन बसलो ते आनी मागीर देंवपा कोणा मग आख्खो गांव गाजयलोलो. सोकला सो हाय पासून कित्तू भाशेन इंग्लिशीन पासून एक्सप्लेन केलोले. First put one leg down and then put another leg down and then come down. पुन्हा निम्माणीची मडगांव फायर ब्रिगेड पयन तेंक देवच पडोले. आत कळे तेच ते आत पत्तू येयले. तेज नांव जाकेलीन म्हजी जिबे ते मडो आगड लागत हांव तेक आंगे गंयचे भाशेन जाकीन म्हणटालो. आनी ते मोगान माजरा पिल रोडल्या भाशेन म्हाका लिंप्याव लिंप्याव करून उलो मारताले. एक दीस सक्का व्हडे बायल्या शिरी शिरी कंपास जाता आसतना ती हिप्पी बायल उठोन मायदो हाटीन मायक म्हळें, डार्लिंग टुडे आय वॉन्ट टू मेक द क्युरी. मायन थोडो वेळ तेजे तोंडात चोयन मागीर म्हज्यो जानो तर गुंडायली. म्हाक कितें समजूं येल काय मू. इतल्यान मोठ्ठे कणसां कणच्या बांकणाचे बयसन आसलो तेणे म्हळें, आगो तें आज आपण कोडी करूं सोदिता. ओ जाप आंक कोणा आसता मोठ्ठे कणसां तेगे भाश कितको कळटरी. मागीर मोठ्ठे कणसां बायल्या पावसा आपली दोड्यां पात्यो आलोय नासतना चयत रावन म्हळें, काल रात ते फिरंगी मसाले खबरो कोत्ता ते भाशेन म्हाका दिसत हें आयज हांक पाकल्या रांचको हावपा सोदिता. आत गळे पाकल्या रांच म्हणो कितें तें मॉडर्न गोंयकारां खबर नासतली तेक लागून एक्सप्लेन कोता. पुर्तुगेज तेंपार पाकल्या बायलो आपण शो मारो म्हूण मुखाय आंगे भाशेक कोडीशी जोयन रेफोट तरी मेजार कांडवल्या. गोंयकार ते कोडये पाकल्या रांच म्हणटाली. कित्या तीन तूं सुमार नासतो मेळत तेश मसाल घायन शिजयन निम्माण केसो प्रात केलतो तेंका खबर नासतालो. वयल्या सोमेस जेवणा मेजार बयसन ती कडी शिताचे घेन मुयत बो म्हणचे पडटा हूंय. ना जाल्यार ते पाकल्या बायलां हूंय ऑफेन्स जाताले. ते दुसक्का फुडें बायल्या बॉल्कां बयसन आसतना जाकनान एक 10 रुपया नोट दाखोवन म्हाका म्हळें, लिंप्याव मॉम गेव $10 and said
to tell you to go to the market and get bebuk. आयज कितें तो पाकल्या रांच बेब्या मासडी गायन करून सोदिता कितें मोठे कोयसान मुळे सायबा बोगस गया आनी बेबकां कणिकताली रे. Oh no, मुळे हांवें जाकनाक you don't need money to catch bebuk. Little water in शेतांक you get bebuk इश्पा भायर. You can even get konge. त्या तेंपार शेतां बेबे येते 70 मेळटाले. आतां मॉडर्न गोंया म्हूण तूं पावसा तेंपार बेब्यान टचकेन सोदल्यार सारकें मेळनाय मुटाय. फकत ते पॉलिटिकल बेबे देमायज जाले. तेंक हालीं थोडी पयशां बांडल दाखयल्या पुरो. ते मागीर हे पाट्टीसून ते पाट्टीन जंप मारून गांवठी बेब्या हाट काटाय. ये पॉलिटिकल बेबे कितले जाले प्रोफेशनल न रे. वासूं हांवें जाकना सांगिले these bebooks no are always enjoying in the rainy season. Come with me, I will show you. ते वाटेन जाकनान उर्बे बरीच उडकी मारीत तेगे हिप्पी मायक सांगिले मॉम लिम्पियाओ is taking me to get bebuk. Oh honey, be careful म्हणते गे मायन. ये कालू म्हयन्यामा अंडी आनी जाकना घेवन हांव शेतां गेलो. बारीक पावस जोटालो आनी बेबे डाराव 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 कोन दीस उजवाडेचो केसो सांवार घाताले. हांवें जाकना सांगिले you see you have to slowly go behind them and bochokman catch them. तें टंबय आयकता तेणे रोखडी बचकामान 7-8 डोन काळे. निम्माळ म्हूण तूं हुशार बरी ते बेब्या अंड्या गायन आमी पोत्तून गरोस पायली. घराक पावता कुजना तूं देरान तुल्यान चोयन माय माय म्हूण आमकां जाकना मायन मुळे यू गायज आर सोक्ड एंड वेर इज माय बे. ओ माय गॉड हेवन्स हैव मर्सी व्हाट आर यू डूइंग विथ सो मेनी फ्रॉग्स म्हूण तेणे आंग काण भियोन हाटल्या ओंटी दोले. We brought the bebooks you asked for. Jakin told me you wanted bebuk, so we brought many bebooks. Bebooks? Why would I want these bebooks? म्हणटेन मुळे जाक नंतर येन सांगलो मरे अंकान तेगे मायन बेबूक काडूंक लायल म्हणू. हेच मोठे कोयसान मुळे. Jakin told Lampiao to get bebuk. Lampiao bring bebuk. म्हूण मोठे कोयसान मुळे सायबा बोगस हे आनी केद्दो असो इंग्लीश तासूं लागल तरी हांव चिंतना पळोवं. Oh no, no, not bebuk. I told Jacqueline to get bebinka, the sweet dish with tasty mouth-watering layers, you know, the Portuguese dessert. Santa Maria Lampiao, what is happening? किती करताय रे बाबा, हेच केल्या बंबय पावताई. बरे रे यात ते मुंगडारा पत्तू मेळे गरम गोंयकार ये तितले बेब्या शेक शेक करून जाय मग संपयत मुगे काणयो. मग आसूं दिस इज लांप्याव सायनिंग आउट मुळे